ते फिशरमॅन आहाय ते चड करून पसिनींग आनी बारीक आहाय ते मरे एक्सप्लॉयट कोताय आखे द सी. आता विदिन 4-5 kilometers फ्रॉम द शोर दे आर पुटिंग LED लायट्स. सो LED लायट्स थिंग घाल म्हणजे शोराचे आनी नुस्तें येवपाना. रांपोणकार पातकारां ते नुस्तें मेळपाना. सो आमकांय मेळपाना. सो हे दोन थिंग आमकां कितें सोय मेळटा सोय मेळना ते वयताच म्हारगूच. आनी ते बारीक आहा ते इतू बारीकू सामके अराउंड 3 centimeters देखून आसता. सो ते वयता फिश मिलाक. सो हांवें मागिलां गव्हर्मेंटा कडेन ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबराक फिश मिल बंद करचें कित्याक डिमांड ना जाल्यार सप्लाय ना. सो इफ देर इज नो डिमांड फ्रॉम फिश मिल प्लांट देर विल बी नो सप्लाय. सो सप्लाय ना जाल्यार हे दवरपा नाय. आनी मॅस सायज चॅक करचें गव्हर्मेंटान. तेमी हें दवरलो आहाय मुनीस देखून दवरलो आहाय फ्लायिंग स्क्वॉडा भाशेन पणजे. पूण ते कंप्लेन येयल्या वयताय. पूण कितू काम केलें तें हांव RTIचेर घालून चोयतलो. मागीर दुसरें बुल ट्रॉलिंग येताय मालपेसून आनी गोवन फिशरमॅनूय बुल ट्रॉलिंग कोताय. सो म्हाका 3 जाण मेळ्ळे. सो ते म्हणून लागले आमकां गोवन्सू पेट्रोनायज कोताय ते आमगे फिश माफिया आहाय ते. तूं गोंय यो आम तुका प्रोटेक्ट कोताय. आमगे बोट तुगे कर्नाटका आहा तेदो तुमी आमकां प्रोटेक्ट कराय. आतां दुसरें आनी एक आहा जनरेटर न्हय ते मरीन एक्टा प्रमाणे एक पॉवर सोर्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पॉवर अदर देन ऑफ द इंजिन रनिंग इंजिन उजा करूंक जाता. मीन्स जनरेटर उजा करपा जाता. पूण हे थोडे जाण मरे फिश माफिया गे कोण आहाय ते तेंकां शार्मिला मंतेरून एलाव केले 2 घालपाक. सो ते 2 काडपा मागोता तो कित्याक 2 जनरेटर कितें आहा तितले वयता वता घे न्हू मातशें थोडें दवरयाय न्हू. सो 2 जनरेटर कित्याक जाय तुमकां. And High Court Goa Foundation has been kind enough to file a writ. And ते judgment आहा. पूण एक जनरेटर खबर कोताय ते हिंग हांव 2 जनरेटर खबर कोता. सो हांव मागोता न्यू फिशरीज डायरेक्टराक हे काडपा म्हूण ते सेकंड जनरेटर काडपा म्हूण.